आता आमच्या वांगडा आमचे प्रणय आसा, ते एका कंपनीन काम करता उसगांव, आणि ते डेली बेजिसाचेर काम करता. आतां आमच्या आर्जीन चडशे जे मेंबर्स आसा आमचे, ते कॉमन घराण्यांतले सामान्य घराण्यांतल्यान येता. तेंच्या कडेन व्हडलो पयसो ना आनी ते कशें ना कशें आपलें पोट भरता. आतां ते हे कंपनीन जेन्ना जॉयन जाले, सो तांकां मायग्रंटांचो हॅरेसमेंट कसो जाता, नाजाल्यार तांकां त्रास कसो जाता, नाजाल्यार तांकां जे ड्युटीज मेळपाक जाय ते ड्युटीज कशें मेळना, हें हांव मागता प्रणया कडेन कितें तरी सांगचें. आनी तेणी अपीलूय करचें सगळ्यांक की तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान जॉयन जावचो, सो दॅट असो इश्यूज हे प्रत्येक कंपनीन, प्रत्येक इंडस्ट्रींतले जे एस्टॅब्लिशमेंट आहा तितून सगळ्यांक आमच्या चडशे बायलांक हे सोंसचें पडटा. पूण ते भायर उलोवन दाखयना, ती भिवन रावता, कित्याक आपली नोकरी वयतली, जॉब वयतली, आनी फायनली तो जॉब वयताच. सो जॉब वयच्या परत जर आमी आवाज काडले एकठांय जाल्यार कितें तरी चेंजीस जावपाक शकता. हांव मागता प्रणया कडेन तेणी मुद्दाम ब्रीफ करचें, ते खंयचे ते सांगचें आनी ब्रीफ करचें. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. हांव प्रणया नायक, वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी उजगांवसून. आमच्या उजगांवान न्हू कंपनी आसा, खूब कंपनी आसा, पण त्या कंपनीन न्हू आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. आमकां बायलांक जे आसा न्हू, आमची बायलां काम करपाक रेडी आसा, भायर सरपाक बी रेडी आसा, पण आमकां जॉब थंयसर मेळना. आमकां गेले काय आमकां 6 म्हयने 7 म्हयने अशें आमकां म्हणजे वाडीत हें करता. पण जे मायग्रंट्स आसा पळय तेंचे रोखडेच 8 दिसांनी बी रोखडेच काम तेंचें जाता. सो न्हू तांकां आमच्या बायलांक न्हू आमी म्हणटा कितें, कंपनीनी आमकां आमच्या बायलांक हें करचें, म्हणजे काम थंयसर आमच्या गोंयकारांक आसा पळय तांकां पयलीं फॅसिलिटी दिवची, मागीर तांकां हें करचें. पण आमचे बायलां काम करपाक रेडी आसा न्हू, ना अशें ना. ती येवपाक भायर सरता, आतां कसलीं कामां करता. आनी कंपनीन गांवान आसून जर आमकां फोंडा सारकिल्ल्या वेर्णा सारकिल्ल्या हितूनी वयचें पडलें जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. ताका लागून हांव सगळ्या वुमन्सा कडेन मागता की आमच्या आरजीपीक तुमी जॉयन जायात, श्रीक्रांतीक तुमी जॉयन जायात. स्क्रिनीचेर जो नंबर दिल्लो आसा पळय तांकां एक कॉल करून आमकां तुमी हें करात, सांगात की तुमचें हें आसा तें, आनी तुमी न्हू जाता तितकी बायलां आमकां सपोर्ट करात. आरजीपी आमी आतां कंपनीन कामां करता, थंय न्हू सगळे मायग्रंट्सांचे न्हू पयलीं हें चलतात. आमकां इतके फेस करचें पडटा, डेली वेजीसाक आसून सुद्दां तेंची दादागिरी आसता. अशी दादागिरी जाता की ती न्हू पंचांचे सरपंचांचे नांवां डायरेक्ट सांगतात आमकां अमक्यान लायला कामाक आनी कितें म्हणून हे सरपंच पंच आहा ते फक्त तेंचीच कामां करूंक बसल्या. निवडून तुमकां आमी हाडटात आनी तुवें आमचें कामां करपाक तुमकां कशीं जायना, कित्याक लागून हें जायना, आनी तुमचे मिटिंगेक येयना म्हणून. ताका लागून हांव प्रत्येक बायलांक सांगता, गोंयकारांची नीज गोंयकार कोण खरीच आसा न्हू, तुमच्या काळजान जर खरंच हें आसा का गोंयकारांक लागून, जाल्यार तुमी भायर सरात. कोणाक भियो नाका, हांगा कोणाक भंय कोणूच कोणाक मारून उडोवंक शकना. तुमी इतकी तुमकां हें आसा न्हू, आमी फाटीं आहा तुमच्या, तुमी फक्त आमकां साथ दियात. थँक्यू. गुड मॉर्निंग. हांव सविता कुट्टीकर, वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीसून. सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेच सांगता. जे सेल्फ हेल्प ग्रूप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक, सो तेंच्यांनी वचोन थंयसर फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेंच काम करून येवपाचें. नाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा म्हणटकूच कितें, जे आमची गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना. सो त्या खातीर हांव सांगता की आमचे श्रीक्रांतीन जॉयन जाया. तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतले. सो तेजेरसून आमी फुडें सरतलीं. आमी ह्या घाट्या फुडें आमी हें करपाचें ना. सो थँक्यू. हांव बेंजामीन तेल्स डेवीस. हांव सांतांद्री कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सांतांद्रीच्या सगळ्या बायलां लागीं विनंती करता, म्हणजे तुमी सगळ्यांनी आमकां हेका श्रीक्रांतीक सपोर्ट करून आमी एकवटान सगळ्यांनी आमी एक आमचो वाडो, आमचो गांव, आमचो गोंय आमी साल्वार करूंक आमी एकवटान भायर सरया. आनी तसोच आमचो जसो आमचो सांतांद्रीचो एम.एल.ए. वीरेश बोरकार आमच्या सांतांद्री पासत ना पूण गोंया पासत आसता, तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो असऱ्यो भायर सरून आमी गोंय साल्वार करूंक आमी तेका तशी सगळ्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया. आनी ही फुडले पिळगाक आमचें गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक उलो मागता. देव बरें करूं.
आयच्या प्रेस माध्यमांच्यान आमी सगळ्यांक अपील करता, आमचे नंबर्स फाटल्यान स्क्रिनीचेर दिसता, तसोच आमचे पोस्टर्सूय आवट जातले. ऑलरेडी आवट केल्ले आसा, आमचे व्हिडियो येतले. आमची एक नवीन सुरवात आसा आनी एक तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, जे आयज हांगा मेंबर्स दिसता हे सगळे मेंबर्स 2022च्या इलेक्शनाक आमच्या वांगडा मेळोन डोर टू डोर करतालीं. ऑलमोस्ट एक वर्स तेंच्यांनी तेन्ना डोर टू डोर केल्लें, 2 वर्सां तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेलें आसा. प्लस 2024च्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेलें आसा. स्पेशली आमचे फाटल्यान जी प्रणया बीन आसा, जे उजगांवच्यान येता, ती डेली बेजिसाचेर वयताली कामाक आनी आपलें काम जाल्या उपरांत ती डोर टू डोर करपाक वयताली. म्हणजे एक इन्स्पिरेशन आमकां की आमचे सामान्य घराण्यांतल्यान जी बायलो येता तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय. आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भिवन घरा रावलीं जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले. जर कालूच तुमी पळयला हांगा गिरी काय काणक्याक कोणा तरी धाकट्या चेडवाक मायनर एकटें आसलें ताका किडनॅप करपाचो एटेम्प्ट जालो. अशे कितलेशेच रेप जाता, मर्डर जाता, क्रायम्स जाता. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे जी स्त्री क्रांती जे विंग आसा ते फुडें व्हरतले. हे विशय आसा ते सोल्युशन तेचेर हाडपाक आमी ट्राय करतले, फुडें व्हरतले. सो ही एक आमची सुरवात आसा. सो सगळ्यां कडेन मागता की तुमी जॉयन जाया, कित्याक आमकां जितले मेंबर्स मेळटले, जितलो रिसोर्स मेळटलो तितले आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. आनी सगळ्या बायलां कडेन मागता की फक्त आमकां ग्रावंडारूच टीम जाय अशें ना. आमकां तुमी वर्क फ्रॉम होम घरा कडल्यानूय तुमी आमकां सपोर्ट करपाक शकता. तुमी आमच्या आरजीचे जी चळवळ आसा, ही रेवल्युशना हातून तुमी हातभार लावपाक शकता. सो आमची जी प्रेजिडंट आसा देवदत्ता मॅडम, ही कॉन्टॅक्ट पर्सन आसतली तुमकां लागून. सो तुमी प्लीज ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचें आनी स्त्री क्रांती हे जी आमची चळवळ आसा, मुवमेंट आसा, हो स्ट्रॉंग करपाक आमकां हेल्प करची. देव बरें करूं. हय हय गव्हर्मेंट हेका लागून 2027 तुमची पार्टी 33% रिजर्वेशन दिलेली, तुमची पार्टी हय 2027 असेंब्ली इलेक्शन. ताकाच लागून आमकां आतां आमी जे वुमन्स विंग जे आतां एक्टीव केला, नाजाल्यार आमचे जे एक्टिविटीज आसले ते रेज्यूम केला एज अ टीम. कित्याक ती सगळी आमच्या वांगडाच मेळोन काम करताली, आमच्या वांगडा डोर टू डोर करताली. टॅलिकॉलिंग कोण टिमीन आसली, कोण आमचे सोशल मिडिया टिमीन आसली. सो आतां आमी ऑर्गनायज फक्त बायलांचेरूच फोकस करून ती टीम काम करतली. आतां हितून कित्याक आमी करपाक जाय, आयज जर पळयत जाल्यार आमी हांगा तांकां उलोवपाक कित्याक दिला, ते केन्ना कॅमेरा फेस करिना, चडशी ती बॅकग्रावंडान काम करता. आमकां जाय तेंच्यांनी कॅमेरा फेस केल्लो, आमकां जाय तेंची लिडरशीप पॉलिश जाल्ली. आनी एज अ रेवल्युशनरी गोवन्स तेंची लिडरशीप पॉलिश करपाचें एज अ प्रेजिडंट ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, आमच्या स्टेट टिमीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आमकां जाय आमची मॅक्झिमम बायलां कॅन्डिडेट जाल्ली, आमची मॅक्झिमम बायलो आसा ती एसेंब्लीन पावल्ली, ती वचून MLA जाल्ली, ती मिनिस्टर जाल्ली, चीफ मिनिस्टर जाल्ली. सिंपल. जर आमी तांकां तो रिसोर्स जर आमी अंडर युटिलायज केलो जाल्यार तेंचें एक्सप्लॉयटेशन हें जायत रावतलें. आयज बारीक गजाल जशी आयडान सांगलें, सादें ह्या सरकार येदो व्हडलो सरकार 25-26 करोडाचो बजेट आनी बायलांक लागून आख्ख्या गोंयान एक बस ना, एक कदंबा ना. इमेजीन करा, एक कदंबा ना. म्हणजे तेंच्यांनी फक्त फुगड्योच घालपाचें हेंच्या फुड्यान, तेंच्यांनी फक्त हेंच्यो खुर्च्योच तापोवपाच्यो, मिटिंगेक वचोन खुर्च्योच भरपाच्यो, गर्दीच करपाची, हळदी कुंकवा करून हेंच्या MLAंच्या बायलांचे हळदी कुंकवाक वचोन थंयसर कितें दिता तें गिफ्टूच हाडपाचें, रिटर्न गिफ्ट, इतलेंच करपाचें. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी तें बंद जातलें जाल्यार आमकां मेहनत करची पडटली, आमकां बायलां कडेन वयचें पडटलें, अवेरनस क्रिएट करचें पडटलें. आनी ताका लागून ही टीम आसा, ही ल्हानशी टीम आसा. दुसऱ्या प्रत्येक जाग्यार गांवांत आमचे जे बायलो आमच्या वांगडा मेळोन काम करताले, आमी आतां तांकां सगळ्यांक ऑर्गनायज करपाचें आमचें काम चालू आसा. सो तांकां एज अ ग्रूप, एज अ वुमन्स विंग, एज अ स्त्री क्रांती मुवमेंट म्हणून आमी ते फुडें व्हरपाक सोदता. सो दॅट तेंचें ऑर्गनायजेशन तांकां लागून काम करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी टायम कितें जाता, ते सगळें मिक्स जाता. एज अ RGचें रेवल्युशन आसा तेंच रेवल्युशन ते फुडें वयता आनी तितून ते ऑर्गनायज वेन फुडें वचना. सो हें आमी आयडेंटिफाय केलें आनी आमकां दिसलें की हें त्या रितीन फुडें वचपाक जाय, त्या रितीन ते आमी फुडें व्हरतले. आमचे आतां जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 450 अशी एक्टीव बायलां आसतलीं डिफरंट गांवांनी. फक्त आमकां तांकां कितें आहा ती आमच्या वांगडा भोंवतालीं.
आमकां तांकां कनेक्ट करपाक जाय. आमचे सगळे वुमन्स विंगाचे ग्रुप्स आसा, फक्त तेतून एक्टिविटी चालू नासले. सो आयच्यान आमी सांगपाक सोदता की आमचे एक्टिविटीज चालू जातले कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर आमचे प्रेस कॉन्फरन्स जातले, आमी इश्यूज घेतले, आमी मेमोरेंडम्स दितले, थोड्यांचेर सोल्युशन्स आमी काडटले. आनी स्पेशली जे आमचो अजेंडा आसा तो बायलांक एम्पावर करपाक. सो स्त्री क्रांती अंडर आमचे जे प्रोग्राम्स आसतले, सो ताका लागून ऑलरेडी आमची टीम हेच्या पयलीं काम करी. सो तीच टीम आमी रिएक्टिवेट करतले आनी भितर थोडे न्यू मेंबर घालतले की बायलांक आपल्या गांवांत रावन, आपल्या घरान रावन कशें काम करपाक शकता, कसो बिझनस करपाक शकता. जशें मायक्रो युनिट्स, ते मायक्रो युनिटाचेर ह्या सरकाराचो फोकस ना. प्रत्येक बायलेक खंय तरी इंडस्ट्रीन कामाक वयचें पडटा, खंय तरी डेली बेसिसाचेर कामाक वयचें पडटा आनी ताका तें घर आनी हें काम जेन्ना सांबाळान तेन्ना ताका घरान रावचें पडटा. सो ह्या कारणाक लागून जर तांच्या वाड्याचेरूच जर आमी क्लस्टर्स तयार केले, ते वाड्याचेरूच जर तांकां ते क्लस्टर करपाक जर आमी मदत केली जाल्यार तेंचो इनकम थंयसरूच जातलो. आनी हें जेन्ना जातलें तेन्नाच हे पॉलिटिकल जे लिडर्स जे तांकां यूज करता तेंचे खुर्च्यो तापोवपाक, मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक, तेंचे जे अटेंडन्स आसा ते कमी जातले. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स वी बिलीव इन एम्पावरींग आनी वी क्रिएटींग लिडर्स. सो जी तुमकां आयज बायलां दिसता, आयज जी प्रेसा फुड्यान फर्स्ट टायम ना सेकंड टायम उलयला आसतली, ती तुमकां कंटिन्युअस दिसत रावतली आनी तेंची लिडरशिपूय ग्रो जाता आनी पॉलिश जाताना तुमकां दिसतली. आमचे आतां सद्या जे आसा ते ऑनलायन मेंबरशीप आसा आमची, ऑनलायन आमचो जे वेबसायटीचेर आसा ते आसा. आनी बायलांची आसा पळय तो आमचो हो नंबर आमी आउट केल्लो आसा. ह्या नंबराचेर आतां आमचे पोस्टर्स आउट जातले, विडियोज आउट जातले. सो तेंच्यांनी स्पेशली जर बायलांक कोणाक जॉयन जावपाक जाय तेंच्यांनी ह्या नंबराचेर, कित्याक मागीर नवळे मिक्स जाता, ते मागीर परते आमकां टॅलिकॉलिंग करचें पडटा, परतो आमचो रिसर्च यूज जाता. सो ह्या नंबराचेर तेंच्यांनी वॉट्सॅप करपाक जाता, ना जाल्यार कॉल करपाक जाता आनी आमकां जॉयन जावपाक जाता. हय, 33% जे रिजर्वेशन आसा पळय आमचो, आतां जर जालें जाल्यार आमकां दिवपाकूच जाय. बट आमचो एटेम्प्ट आसतलो की ह्या इलेक्शनाक बायलांचे कॅन्डिडेचर आसा पळय ते मॅक्झिमम दिवपाक आमी ट्राय करतले. आनी तेकाच लागून आमचें आयज जे मुवमेंट जे चालू जाला, रेज्यूम जाला, ते तेकाच लागून जाला. कित्याक फाल्यां कोणायक आमी जर टिकेट दितले, फाल्यां तो कोणाची तरी बायल, ना जाल्यार कोणाची तरी भयण, ना कोणाचो तरी फ्रेंड, ना जाल्यार ती फक्त आर्जीन आसा म्हणून आमी टिकेट दिवपाक जायना. आमकां तांकां एज अ लिडर म्हणून पॉलिश करपाक जाय, तांकां पॉलिसी मेकिंगेक तयार करपाक जाय. सो ही सगळी एक्सरसायज आमकां करची पडटली. सो दॅट आमची जेन्ना एक आमची जी आमच्या वुमन्स विंगांतली बायल जेन्ना MLA जातली तेन्ना ती, जसो आमचो विरेश बोरकर असेंब्लीन झगडटा, कायदे मांडटा, बिलां मांडटा, तशीच तीच कॅपेसिटी तेंच्या कडेन जाय. आनी ती कॅपेसिटी तयार करपाचें काम ह्या फुडल्या 1.5-2 वर्सांक आमी करतले आनी तांकां टिकेट्स दितले. मनोज, खंयचे एरियाज तुमी आयडेंटिफाय केल्या, तुमकां दिसता की ह्या तुमच्या फिल्डार बायलांक फुडें काडचे वा कितें? या स्पेशली मायक्रो युनिट्स, जशें तुमकां सांगलें मायक्रो युनिट म्हणजे आयज जर पळयत आमी मॅक्झिमम जर आयज पॉलिटिकल जर यूज करता जाल्यार ते गांवांत जी बायलो आसा पळय तांकां यूज करतात ते. सो तेंचें एम्पावरमेंट कशें करपाचें, जशें सविता मॅडम सांगलें की मेन कितें जाता आमचें की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हे सेल्फ हेल्प ग्रुप फक्त म्हयन्याच्या 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख मिटिंग्स जातात, थंय ते पयशे काडटात, ते पयशे दितात, हितूनच हेंच हितून चल्लां. तांकां बिजनस करपाक नाल्यार तांकां तो बिजनस मार्केट करपाक हँड होल्डिंग करिना. सरकारची पॉलिसी सगळे जर आमी सरकाराचे जर व्हिडियोज पळयत, इव्हेंट्स पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सगळे आपल्या त्या इव्हेंटान सगळ्या बायलांक एम्पावर केल्ले आहा. बट इन रियलिटी ऑन ग्रावंड पळयत जाल्यार हे कांय ना. आतां एक ग्रूप आसा, हे सरकारान आजून मेरेन क्लस्टर्स तयार करपाक जाय आसले. आतां फॉर एग्जाम्पल कॅन्टीनूच सांगता ते, आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे मिड डे मील आसा ते काडून जेन्ना भायले ते पार्टेक दिले, बेंगलोरच्या कंपनीक दिले. आयज तेंच सरकारान जर 2 वर्सां पयलीं त्या बायलांक जर आमचे एकठांय केल्ली, बरे जे कूक आसा, मॅनेजर्स आसा, जे ग्रूप मॅनेज करपाक शकता, बिजनस करपाक शकता, तांकां जर एकठांय केल्ली, तांकां जर ऑफिशियल ट्रेनिंग दिल्ली, तांकां ट्रेनिंग दिवन तो सेटअप करून दिल्लो, ती कंपनी जर तांकां रजिस्टर करून दिल्ली जाल्यार आयज तो कॉन्ट्रॅक्ट तेंच्या कडेन आसपाचो. हें सरकाराक करपाक नाका. सरकाराक आमचे गोंयकार नाल्यार आमची बायलां कशीं काम करिना, ना जाल्यार कशी ती तेंची कॅपेसिटी ना हें दाखोवन तांकां भायल्यांक हाडपाक जाय. सो हें सगळें करपाक आयज सोड्याक सोदलें किचन आयज कित्याक आमची बायलां करपाक शकना? 100% करपाक शकता, पूण तांकां ती ट्रेनिंग दिवपाक जाय, ते तांकां फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय, तो फंडींग दिवपाक जाय. आयज कितल्या बायलांक आमचो सरकार आयज लाडली लक्ष्मी दिता 1 लाख, कितल्या बायलांक सरकार बिजनस करपाक हँड होल्डिंग करता. हँड होल्डिंग म्हटल्यार कितें? तूं फक्त पयशे लोन EDCन वचून लोन काड न्हू, ते लोन काडून तूं बिजनस तो सेट करून तूं तेचो मार्केटींग करून तुजो तो फूल 1-2 वर्सां हँड होल्डिंगाचो प्रोग्राम हे सरकारा कडेन आसा काय ना?
सिंपल आतां आमी हो क्वेश्चन आयज खुबशे जाण प्रेस पळयता आसतले. म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा, जर आमी एक असो प्रॉडक्ट काडलो तर आनी तो एक्सपोर्ट करपाचो नाजाल्यार ऑल ओवर सप्लाय करपाचो, धरया आमी स्वीट, गोंयचें एक व्हडलें स्वीट. आयज जर आमी गांवांत वचून बायलांक जर सांगलें तुमी हे इन्ग्रेडियंट यूज करून हो ट्रेनिंग दिवन तांकां सांगलें हो प्रॉडक्ट फक्त तुमी तो तयार करपाचो, विकपाचें काम सरकाराचें आसतलें नाजाल्यार विकपाचें काम ह्या कंपनीचें आसतलें, तेन्ना ती बायलां कित्याक करची ना? आयज ती कित्याक करिना? कित्याक ते विकतलो कोण? प्रत्येक जाण स्वीट करपाक जाणा, लाडू करपाक जाणा, चोकऱ्यो करपाक जाणा, लोणचें करपाक जाणा, पण ते विकतलो कोण? विकतले खंय? जाल्यार ते मॅग्निट्युडाचेर व्हरपाक ते हें आसा पळय तेचें लेवल वाडयतले जाल्यार आमकां ती ट्रेनिंग जाय. स्त्री क्रांतीचो आमचो जो मुवमेंट जो आमी चालू केल्लो तो हेच हितून गेल्लो. आमचो प्रॉब्लम, आमचो आरजीचो जो मेजर प्रॉब्लम दॅट इज फंडींग. म्हणजे फाल्यां प्रोग्राम कंडक्ट करतले, तांकां ट्रॅवल करतले, कितें करतले, फाल्यां तो प्रोग्राम हॉल बूक करतले जाल्यार आमकां तो फंड्स लागता आनी ते फंड्साक लागून आमी सदांच फाटीं उरता. बट ह्या फावट कितें ना कितें तरी करून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकां तें बंद जाल्लें नाका, कित्याक आमचो रिसोर्स असोच जर मिसयूज जालो जाल्यार केन्नाच पॉलिटिकल बदल घडचो ना. पॉलिटिकल बदल जर गोंयांत घडपाक जाय, गोंय जर साल्वार जावपाक जाय जाल्यार ह्या बायलांक ह्या स्लेवरींतल्यान, पॉलिटिकल स्लेवरींतल्यान भायर काडपाक जाय. तेंच काम स्त्री क्रांती करतली. थँक्यू.